आषाढी एकादशीच्या निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घरकान सुलक्षणा सावंता सयत साखळेच्या विठ्ठल रखुमाई देवळान वचून पूजा केली। गोंयकारांक बरें आयुष्य आरोग्य सुखी जीवन मेळचें म्हणून प्रार्थना केल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार सांगलें। एकादशी सगळ्यात पहिली आषाढी एकादशी जो सगळ्या गोंयकारांक सगळ्यात समेस्त गोंयच्या माझ्या भाव भयणीक खूब खूब शुभेच्छा। प्रति पंढरपूर समजलें वचल्यार आमचें विठ्ठलाचें देवूळ सांखळेंतलें हें तशें गोंयांत प्रति पंढरपूर म्हणून प्रसिद्ध आसा। गोंयांतले तमाम नागरीक जे पंढरपुरा वचूंक शकना ते वारी घेवनूय बी आमच्या सांखळेंतल्या विठ्ठलाच्या देवळांत दर वर्सा सातत्यान मोठ्या प्रमाणात येता। आणि ज्या पद्धतीचो उत्साह आज सकाळच्यान विठ्ठलाच्या देवळात भुरगे आसतले जाणटे आसतले विशेष करून ह्या परिसरांतली सगळीं स्कुलां तेंच्यांनी विठ्ठल जयघोष ज्या पद्धतीत एक उत्साहाचें वातावरण आषाढी एकादशीच्या निमित्तान केलां। हांव परत एकदा ह्या आषाढी एकादशीच्या निमित्तान सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि मोठ्या उत्साहात आषाढी एकादशी हांगासर दिसभर साजरी जाता। ती खूप मोठ्या प्रमाणात देवस्थानचे सगळे पदाधिकारी लोकांक कॉपरेट करता, खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांक फॅसिलिटेट करता आणि येवपी प्रत्येक माऊलीक आमी म्हणटा की ज्या पद्धतीचे दर्शन हांगासर विठ्ठलाचें घेवपाक मेळटा तांकां खरोखरूच गोंयांतल्यान तमाम विठ्ठल भक्त जे पंढरपुराक गेल्यात तांकांय बी हांव आज आषाढी एकादशी खूब शुभेच्छा दिता आणि परत एकदा हांव आषाढी एकादशीच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि ते विठ्ठला कडेन प्रत्येक गोमंतकीयांचे कडेन बरें आरोग्यदायी आयुष्य मागता। देव बरें।